आमकां सरमानस ते आमोणा फेरी ही कालांतरान बंद उडोवपाक जाय। देखून थंयसर हो नवो पूल भोव गरजेचो। ताका लागून आमी त्या सुवातीची आमच्या पातळीर पळोवणी केल्या आनी हो विशय मुख्यमंत्र्या मुखार मांडला। मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालपाचे आश्वासनूय दिला। हो पूल जायत जाल्यार थिवी आनी दिवचल लागसारचो वाठार फोंडा माशेल ह्या वाठाराक जोडटलो आनी गोंयच्या पूर्व दक्षिण भागात वचप सोपे जातले, अशें मयेचो आमदार प्रेमेन शेट हांणी सांगले। आमच्या मय मतदारसंघात सारमानस ते टोका अशी एक फेरी सेवा चालू आसा आनी ही फेरी सेवा केन्ना तरी आमकां बंद करची आसा, म्हणजे दुसरो पर्याय काडून ती बंद करप असो एक विचार मनान येयल्लो आसा। आनी त्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन हो प्रस्ताव आमी मांडलेलो आसा। त्याच्या नंतर त्यांच्या मार्गदर्शनान आमी तेजी पाहणी केली आमच्या पर्सनल लेवलाचेर आनी त्या पाहणीच्या वेळार आमच्या मदीं आमोण्याचे सरपंच आनी तेंचे पंच वांगडी आसले आनी ही पाहणी करता आसतना जो रस्तो आसा एप्रोप्रिएट रस्तो जो आसा तो सारमानस ह्या भागांसून एक मांडवीचो फाटो आसा तो क्रॉस करीत जाल्यार आमी आमोण्या पावूंक शकता, अशा तरेचो हो मार्ग आसा। जास्तीत जास्त हो लँड जो जमीन आसा ह्या जमनीनसून आमकां म्हणजे मार्ग आहा तो यूज करून फक्त एक बारीकसो फाटो आसा, एक 70 ते 80 मिटराचो जो मांडवीचो फाटो आहा, ह्या जर फाट्याचेर जर पूल बांदले आनी हो जो रस्तो जर आमी जो बांद आसा हो रस्तो जर रस्त्याचें रुपांतर घेतलें जाल्यार बिचोले किंवा अर्दो बार्देस हे जे लोक जनता आहा ही व्यवस्थीत रित्या फोंडा तालुक्यान व्यवस्थीत रित्या पावूंक शकता किंवा पणजे जाय जाल्यार पणजे येवंक शकता। अशे तरेन सारमानस ते आमचे आमोण्या ब्रिजा पर्यंत पावपाक खाली 3 किलोमिटराचे अंतर जर कापले जाल्यार आमी माशेलान पावूंक शकतले, असो हो एक प्रकल्प आसा। आशा करता आमच्या सरकारानसून जी मान्यता दिली जाल्यार हो व्यवस्थीत रित्या प्रकल्प फुडें सरतलो आनी हेजो लाभ म्हणटा तो जास्तीत जास्त दिवचल तालुको आनी अर्दो बार्देस तालुको हांकां मेळूंक शकता। आतां हो पूल तुमी म्हणटा पळय आतां आमोण्या टू सरमानस, ताका लागून समज तो फाल्यां जालो समज जाल्यार हेजेर मातसो लोड कमी जातलो, कित्याक दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जोडणार हो पॅरलल पूल आसतलो। कित्याक आतां आमकां मांडवीचे 3 जरी पूल आसले जाल्यार कमी पडटात आमकां आनी एक जर आमी अर्दो बार्देस तालुको म्हणजे सादारण थिवी पासून सुरवात केली आनी जर बिचोले सांखळे पर्यंत जर लोक त्या वाटेन जर वचपाक लागले जाल्यार डेफिनेटली ह्या पुलाचो जो लोड आहा तो कमी जातलो। हे फ्युचरिस्टीक प्लॅन अशें धरून हे प्रकल्पाक लागून ह्या सुरवात। चीफ मिनिस्टरान तुमकां कितें प्रॉमिस बी केला हेचे बद्दल? सरकाराक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळून ही पुलाची पाहणी करता म्हणून सांगला आनी प्रोसेस आहा तो आमी फुडें घेता अशें बी माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा। रायबंदर चोडणा जुव्याच्या पुलाची प्रक्रिया चालू आसा। जमीन संपादना खातीर सनदी तयार करपाचे काम चालू आसा। सरकाराक 60 सनदी तयार करपाक जाय। आतां मेरेन सुमार 22 सनदी तयार जाल्यात, अशें आमदार प्रेमेन शेट हांणी सांगले। आतां तेजें सेंडीड एक्झिक्युशन चालू आसा। 62 सेंडिटा टोटल जावपाक जाय, तितूंतले सादारणश्यो 21-22 सेंडिटी जाल्ल्यो आसा। आतां नाताळ सणाक लागून आमी थोड्योश्यो स्थगीत आसा आनी नाताळ सण जालो काय रोखडोच परत एक शेनवार घेवन उरलेल्यो ज्यो सेंडिटी आसा त्यो आमी स्पेशल परमिशन मागलेलें आसा सरकारा कडेन की जो शेनवार येता त्या शेनवारा आमी ते एकत्र येवन तेंच्यांनी त्यो सेंडिटी एक्झिक्यूट करपाक जाय अशें एक परमिशन स्पेशल परमिशन मागलें लँड एक्विजिशना खातीर। लँड एक्विजिशन। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।